नमस्कार. गुड मॉर्निंग विपिन सर. गुड मॉर्निंग सुमिता मॅम. गुड मॉर्निंग सिद्धी मॅम. गुड मॉर्निंग दर्शन सर. आयज आमचो डे 4 आणि आयज हांव डायरेक्ट टॉपिकार वळटलो. त्याच्या पयलीं थोडक्यात सांगपाक सोदता, जर हे तिगूय मनशां सोडून जर भायले कोण हे व्हिडिओज पळयता जाल्यार तेंच्यांनी डे 1, 2, 3 चे व्हिडिओ रेफर करचे, जेणे करून तुमकां आयडिया मेळटली की आमी खंयच्या कॉन्सेप्टार उलयता ते. आनी एक क्लियर मेसेज दिवपाक सोदता की हे व्हिडिओन जे कितें सांगता हे फॉलो करून कौशलाची लायफ चेंज जावची ना, ती स्वताची लायफ चेंज जावपाची आहा. सो कौशलान सांगला म्हणून आमी फॉलो करतले, ती आमी फॉलो करया. हांवें जर तकलेंतून ते भायर काडा जाल्यार तातूंत तुमकां रिजल्ट मेळचो ना. ओके, म्हळ्यार इन शॉर्ट कौशलाचेर उपकार करपा खातीर हे व्हिडिओज ना, हे आपल्या बेटरमेंटा खातीर आसा, आपले डीएनए स्ट्रॉंग करपा खातीर हे व्हिडिओज आसा. सो सुरवात करया. आयज फक्त आमकां एकूच गजाल करपाक जाय रिपिटेडली. फॉर एक्झाम्पल, मम्मीन जर आमकां आयज हाडून चाव दिली सकाळ फुडें, जाल्यार भितूंतल्यान थँक यू सो मच मा टू गिविंग मी दिस टी. आनी चाव ती पिवन पळया, वेगळीच लागतली, वेगळ्याच लेवलची टेस्ट येतली. हांव तुमकां भायल्यान थँक्यू म्हणपाक कित्याक लायना, जाल्यार तुमकां संवय ना, जाल्यार मम्मी जाबूच जातली कित्या खातीर म्हणटा. ओके, सांगल्याच प्रमाणे हांव मम्मीचें नांव घेताच, पण जर तुमी डीएनए कनेक्ट केला पप्पा वांगडा जाल्यार पप्पाचें एक्झाम्पल घेवपाक शकता, जे तुमच्या वांगडा गजाली कनेक्ट करतले. फॉर एक्झाम्पल लंच आसतले, ब्रेकफास्ट आसतले, वॉटेवर. एकूच खंयचो बारीक बारीक कितें तरी घेया, सगळें व्हडलें घेवं नाका. थँक्यू फॉर गिविंग मी द लंच आनी एकूच ओवरऑल ना. एक रायस जाल्यार रायस, भाजी जाल्यार भाजी, दाळ जाल्यार दाळ, एकूच कितें एक तुमकां तकलेंत येता ऑन द स्पॉट, ताका पळयतकूच ताका मनानसून फील करा, थँक्यू म्हणा. जेन्ना हें म्हणटलें खबर ही फिलींग येना येतली खबर आहा, तेन्ना तुमकां क्युरियोसिटी येतली की येस 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 समथींग अशें भितरल्यान तुमकां दिसपाक लागतलें, आनी तुमी ऑटोमॅटीक थँक्यू म्हणपाक लागतले. वेगळ्या वेगळ्या रिजनाक तुमच्या मम्मीक म्हणपाक लागतले. सो आयज फक्त आमकां इतलेंच फॉलो करपाक जाय डे 4. आनी सांगल्याच प्रमाणे तिनूय दीस जे सांगला गजाली, ते गजाली फॉलो करीत रावपाक जाय. ते कंटिन्युअस आमकां 15 दिसूय करपाक जाय. हांव ते एवरीडे रिपीट करचो ना अशें खंय ना, तुमकां एवरीडे ते फॉलो करपाक जाय. बिपीन सर, सुमिता मॅम, दर्शन सर आनी सिद्धी मॅम, तुमकां ग्रॅटिट्यूड बरोवपाक जाय मम्मी बद्दल. जे कितें तुमकां दिसता तें बरोवपाक जाय, फील करून बरोवपाक जाय. काल आमी म्हणटलें की तुमी 15-20 मिनटां घेया म्हणून, आयज जाल्यार अर्दे वर घेया, 1 वर घेया. जितले तुमी डीप हेजेर करपाक बसतले मनानसून, तितले तुमचें रिलेशन स्ट्रॉंग जातलें. आनी सांगल्या प्रमाणे तुमी ग्रॅटिट्यूड जर येना जाल्यार मनानसून आय लव यू मा, आय लव यू, थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. आनी तेजो बरो मुवमेंट मम्मी वांगडा खंयचो जर आसा जाल्यार तो दोळ्या मुखार हाडा. जर खंयचो तरी वायट एक्सपिरियन्स आसा आनी तो तुमी दोळ्या मुखार हाडटा जाल्यार आय लव यू म्हणून तुमच्या भितर गिल्ट फील येतली. सो हें हाडनाका. जेन्ना गिल्ट फील येता तेन्ना कितें करप हो वेगळो भाग, जेन्ना आमी केन्ना तरी वेगळें उलोवया. पण फक्त एक हॅप्पी मुवमेंट जो कितें आसतलो, बारीकले बारीक मुवमेंट, जे सांगल्याच प्रमाणे चाव आसतली, एकदां चाव दिला आसतलें, मे बी कोणाच्या लायफान अशें आसतलें की आपल्या डीएनए वांगडा खूब बरें रिलेशन खूब फावटी ना रे, हॅप्पी रिलेशन खूब फावटी ना रे, एकदां दोनदां आसतलें. तेच परत परत याद करा, ताका थँक्यू म्हणा, त्याच मुवमेंटाक थँक्यू म्हणा. जितले रिपीटली तुमी थँक्यू म्हणटले मना पासून, तितले तुमचें रिलेशन स्ट्रॉंग जायत रावतलें. आयज फक्त आमकां इतलेंच करपाक जाय, आयच्या खातीर इतलेंच आसा. थँक्यू सो मच बिपीन सर, सुमिता मॅम, दर्शन सर आनी सिद्धी मॅडमी खातीर थँक्यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. ऑलवेज मनानसून तुमकां थँक्यू म्हणपाक दिसता. तुमकां लागून हांव कितें तरी वेगळें शिकपाक पावता. सदैव म्हणटा हांव जें तुमकां सांगता हें हांव सांगिना. खबर ना कशें कितें तें भितरल्यान तें भायर सरता. तुमी क्लास अटेंड करता म्हणून हें भितरल्यान भायर सरता, हें हांव ऑब्जर्व करपाक शकता. ताका लागून थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. आनी हांवें जस्ट काल फेसबुकार किंवा इंस्टाग्रामार पळयल्ले व्ह्यूज 300-200 दिसपाक लागले म्हाका. आय वॉज सरप्रायज. आतां हे व्ह्यूज खरेच आसात काय फोटिंग आहा किंवा कसले व्ह्यूज हे म्हाका आयडिया ना. हांव भलेय हे 3 लोकां खातीर क्लास घेता, पण जर भायले लोक कोणूय हे व्हिडिओज पळयता आसत जाल्यार ह्या नांवाच्या जाग्यार तुमचें नांव तुमी रिप्लेस करपाक शकता. तुमकां हांव तुमच्या वांगडा उलयता हें समजून तुमी क्लास अटेंड करपाक शकतातूच. फक्त पर्सनलायज क्लास जाय जाल्यार तुमी नेक्स्ट बॅचीक जॉयन जावचें हीच तुमचे कडेन मागणी आसा.
थँक्यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. थँक्यू सो मच. असेच वांगडा राहूया, असेच वांगडा ग्रो जाऊया. गॉड ब्लेस यू. सदैव देवान तुमची काळजी घेवची, सदैव तुमकां खुश ठेवायचे हीच देवाकडे मागणी करता.